आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. मतदाता जंक्शन आयचो वाटो इन्क्लुझिव्ह इलेक्शन्स. नमस्कार. ऐकुप्यानो, स्वागत असा तुमचे सगळ्यांचे मतदाता जंक्शन ह्या कार्यावळी. आमचो देश भारत कितल्याच गावांनी, शारांनी, तालुक्यांनी, जिल्ह्यांनी मिळून घडिल्लो आमचो देश भारत. एक असो देश जो विश्वाचे नेतृत्व करता एके व्हड लोकशायेच्या रूपान. एक असो देश जो कितलीच वर्सां आपल्या दरेका नागरिकाक वोट दिवपाचो मान दीत आयला, सन्मान दीत आयला. हय, एक असो देश जाच्या राजधानी सावन पयस कोणशातल्या सुवाती मेरेन अशा गांवांत सुद्धा वेंचणुकीचो बूथ उबो करता, जंय फकत एक वोटर वोट घालपाक येता. एक असो देश जो मतदानाचेर दवरता 100% विश्वास. म्हणूनच भारताची लोकशाय आसा खास. हय इश्टानो, भारत खरोच असो देश ज्याचो मतदान आनी आपल्या मतदाराचेर 100% विश्वास आसा. आनी ह्याच कारणान आमचो देश दरेकल्या मतदाराचो सन्मान करता. भारतीय निर्वाचन आयोग देशाच्या वेंचणूक प्रक्रियेक समावेशी करपाक जायते यत्न करता, जेणे करून भारताचो खंयचोय नागरीक राष्ट्र निर्मितीच्या ह्या अभूतपूर्व कामांत फाटीं उरचो न्हय, वेंचणूक प्रक्रिये पासून पयस उरचो न्हय. सामके बरोबर वेंचणूक काका. भारतीय वेंचणूक आयोगान दिव्यांग आणि 80 वर्सां वयल्या जाणट्या लोकां खातीर अश्यो कितल्योच सुविधा दिल्यात. तांकां बुथां मेरेन येवपाक वचपाक आनी वोट घालपाक कसलेच त्रास जावचे न्हय म्हणून. आनी फकत इतलेंच न्ही भारती, आमच्या ट्रान्सजेंडर भावंडांकय आमच्या वेंचणूक प्रक्रिये कडेन जोडपाचे यत्न चालू आसात. वांगडाच मतदाराच्या शेवटाच्या वोटाक लेगीत मतदान प्रक्रियेक जोडपाचो यत्न करतना भटक्या आनी स्लम एरिया मेरेन सगळ्या पात्र नागरिकांक मतदार वळेरी भितर सामील करपाच्या यत्नाक चालना मेळटा. अच्छा. हय, भारताच्या वेंचणुकांक अदीक समावेशी करपाक भारतीय वेंचणूक आयोग खूब यत्न करता. हालींच 25 जानेराक राष्ट्रीय मतदार दिसाक आपल्या संदेशात भारताचे मुखेल निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हांणी वेंचणुकांक समावेशी करपाचेर भर दिल्लो. ह्यात पयलीं तांचें उलोवप आयकुया. किसी भी लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका उसके मतदाताओं की ही हो सकती है. मतदाता पर ही खंयच्याय लोकशायेंत सगळ्यांत म्हत्वाची भूमिका तिच्या मतदाराची आसता. मतदाराचेरच पुराय लोकशाय तिगून आसता. तर निर्वाचन आयोगाचे कर्तव्य थारता पयलीं अशी वोटर लिस्ट तयार करप जी स्वता अचूक आसची आनी जितून सगळ्यांक रेजिस्ट्रेशन वा नामांकन करपाक संद मेळची. सगळ्यांचो समावेश वोटर लिस्टांत आसप आनी सगळ्यांक वोट दिवपाचो हक्क मेळचो हे अत्यंत आवश्यक आनी लोकशायेच्या सुदृढ आनी परिपक्व जावपाची निशाणी आसा. वेंचणूक आयोगाचो पूर्ण प्रयत्न आसा. म्हणूनच शतायू वोटर्स, PWD वोटर्स, यंग वोटर्स, अस्तुऱ्यो, वेगवेगळ्या जॉग्राफिकल झोनांनी रावपी, मागीर ते दोंगराळ भागांतले आसूं, बर्फ वा वाळवंटांतले दर एका सुवातेवेल्या वोटरांक सामील करप आमचें ध्येय आसा, जापसालदारकी आसा. आनी वोटरांचें बी कर्तव्य आसा की तांणी येवप, सगळ्यांक समानतेच्या आदाराचेर वोट दिवपाचो हक्क मेळप, तांकां सुविधा दिवप निर्वाचन आयोगान आनी भायर सरून वोट करप नागरिकान. हे सगळे एका स्पेक्ट्रमार पळयल्यार एका लोकशायेचो सण, उत्सव जाता. आनी खऱ्यांनीच हो एक उत्सव जावन आसा. भारताचे मुखेल निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हांणी कितली बरी गजाल सांगली. हय, आनी ह्या बऱ्या गजालीक आमी आमचो संकल्प करपाक जाय. वेंचणूक काका, आमचे मतदारूय बी खूब हुशार आसात हां. जे तरेन भारतीय निर्वाचन आयोग हर तरेचो यत्न करता आमच्या वेंचणुकांक समावेशी करपाचे,
तशेंच आमचे कितलेशेच मतदार आसात जे कठीण परिस्थितींतूय बी वोटींग बुथार येवन वोट घालूनच वतात. सामकें बरोबर तुजी कल्पना. हे गजालीक लागून म्हाका याद जाली तामिळनाडूंतले एक शिक्षक व्यंकटेशन हांची. व्यंकटेशन? ही काणी आसा 2014 वर्साच्या सामान्य वेंचणुकाची. व्यंकटेशन तेन्ना 30 वर्साचे आसले आनी मुकाना हल्लीम धर्मपुरी जिल्ल्याच्या सरकारी इश्कोलांत शिक्षक आसले. एका अपघातान तांकां आपले दोनय हात गमोवचे पडले. ज्या दिसा तांच्या क्षेत्रांत वेंचणूक आसली ते आपल्या घरच्या आंगणान उबे आसले. तेन्ना थंयच्यान तांच्या इश्टाचो पूत वतालो. ताणें व्यंकटेशनाक पळोवन नमस्कार केलो. आनी आयक. नमस्कार अंकल, कशे आसात? हांव बरो आसा सुरेश पुता. तुजें कॉलेज बी कशें चल्लां? आयज वेंचणूक आशिल्ल्यान कॉलेज बंद आसा, म्हणून आमी कांय इश्ट पिकनीक करपाक हॉगेनेकल फॉल्स वतात. अच्छा, तर तुवें मतदान केलें? ना अंकल, आयज पिकनिकेचो प्रोग्राम जालो, सो वोट घालपाक गेल्यार लेट जावपाक शकता. पूण सुरेश, हो आमचो हक्क आसा आनी कर्तव्य बी. म्हजें आयक, चड वेळ लागचो ना. आपल्या इश्टांकूय सांग. तर अंकल, तुमी वोट घातले? हय, हांवें सकाळीं सगळ्यात पयलें काम हेंच केलां. अच्छा, पूण तुमी वोट कशें दिलें? हांवें पेन आपल्या तोंडान धरून पेनान स्वता EVM बटन दाबून वोट दिलें. हातूंत मतदान कर्मींनी म्हाका मदत केली. आनी तुमच्या वोटिंगाचें निशाण? हें पळय, म्हज्या पांयार. मतदान अधिकाऱ्यान म्हज्या पांयाच्या बोटार शाई लायली. ओह, दॅट इज सो नायस अंकल. तुमी म्हजे दोळे उगडले. तुमी आमचें इन्स्पिरेशन आसात. आमकां कांय त्रास नासतना आमी वोटींग सिरियसली घेयना. पूण आयज आमी तुमकां वचन दितात की आमी आत्ताच वचून वोट घालतले. गूड. आनी येता त्या सगळ्या वेंचणुकांनी वोट करतले. पिकनीक केन्नाय जावपाक शकता, पूण लोकशायेचो हो उत्सव केन्ना केन्नाच येता. थँक्यू अंकल. शाबास. आनी अशा तरेन शिक्षक व्यंकटेशनान त्या तरणाट्याक मतदानाच्या म्हत्वाचें शिक्षीत केलें आनी तांकां मताचो हक्क वापरपाक उर्बा दिली. काका, तांच्या खातीर ताळयो जायच. फक्त व्यंकटेशन न्ही, आमच्या समाजात भोंवतणी अशे कितले स्वाभिमानी लोक दिसतले. निश्चेवाचे पक्के आनी एव्हरेस्टा परस उंचेली आपली जिद्द पुराय करत एव्हरेस्टाच्या तेंगशेर पावपी पयली भारतीय अस्तुरी जिका पद्मभूषण दिवन सन्मानीत केला, बचेंद्र पालजी. येयात तांचो संदेश ऐकूया. मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को मेरा यानी बचेंद्री पाल का नमस्कार. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार प्राप्त है. मैं एक विवेकपूर्ण मतदाता हूं और मैंने अपने जीवन के सभी चुनावों में वोट डाला है. मुझे गर्व है कि मेरे निर्णय से मेरे क्षेत्र का निरंतर विकास हुआ है. यदि आप भी अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें. चुनाव में हर एक मत की अपनी भूमिका होती है. कहीं ऐसा न हो कि आपके घर बैठे रहने से गलत प्रत्याशी चुनाव जीत जाए और अगले 5 साल तक आप पछताते रहें. आप न सिर्फ खुद वोट करें बल्कि अपने आसपास के अन्य वोटर्स को भी वोट डालने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें. आपका एक वोट देश के विकास के लिए बेहद कीमती है. यदि आप भारत को विश्व में एवरेस्ट जैसा सबसे ऊंचा देखना चाहते हैं तो एक समझदार नागरिक बने. प्रत्याशी को जांच परख के सही उम्मीदवार का चुनाव करें ताकि वो आपके इलाके और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे. तो मेरे साथ मिलके कहें, हम वोट जरूर डालेंगे. जय हिंद. इतल्या सुंदर संदेशा खातीर बचेंद्री पाल हांकां खूब खूब धन्यवाद. भारतासारकिल्या विशाल भूगोलीक क्षेत्रफळ आनी लोकसंख्ये खातीर बहुआयामी समाजात मतदान कितलें व्यापक, संवेदनशील आनी आव्हानात्मक आसता. हय तर. जाणा, 2014च्या लोकसभेच्या सामान्य वेंचणुकीत आमच्या वेंचणूक आयोगान अंदमान आनी निकोबार द्वीप समूहांतय बी लोकांक वोट करपाक प्रोत्साहन दिलें. अच्छा, पूण काका, थंय खुबशे जुवे आसात आनी घनदाट जंगलाय बी. हय, आनी मगरांनी भरिल्ल्यो न्हंयोय बी. तीच तर गजाल आसा भुरग्यानो. 82,000 परस चड स्क्वेअर किलोमिटरांत आशिल्ल्या 37 जुवे आनी तांच्या लोकसंख्ये मेरेन पावप
सोपी गजाल नासली. पूण ह्याच ल्हान ल्हान न्हंयाच्या लिंकाच्या माध्यमान समुद्र आनी दाट जंगलां आनी निसर्गीक बंधनाक तोंड दीत थंय वेंचणुकेचो प्रसार करप व्हड आव्हान आसलें. पूण म्हणटात न्ही, इत्सा आसता थंय वाट दिसता. हाच्याच आदारार वेंचणूक आयोगान थारायलें आनी मिडिया चॅनल, वर्तमानपत्र, होर्डिंग इंटरनेट अशा संसाधनाची कमी आशिल्ल्या सुवातीर पावले संचाराच्या पारंपारीक रुपाक घेवन. म्हळ्यार जात्रा आनी नौटंकी. हाचे खातीर 25 वतन तयार केले. वतन म्हळ्यार देश? अरे ना, वतन नांव दिलें अंदमान निकोबार खातीर तयार केल्ल्या मतदान जागृताय टिमीक. हातूंत थळावे कलाकार, कॉलेज स्टुडंट, व्हॉलिंटियर्स हांचोय समावेश आसलो. अश्यो 25 टिमी तयार केल्यो आनी तांणी थंयच्या सगळ्या मतदान केंद्राक कवर केलें. तर काका, हे दर एका केंद्रार वचून प्ले करताले? थकपाचें काम न्हय सामकें? काळजान उर्बा आनी जिद्द आसत न्ही, जाल्यार थकवो बिकवो जाणवना. म्हाका पळयात, हांव थकता हें सगळें सांगतना. वतन टिमी थंय लोकप्रिय जाल्यो. पदां म्हणप, नाटक करप आनी लोकांक वोट घालपाक प्रोत्साहन दिवप. एका सुवाती वयल्यान दुसरे वयल्यान तिसरेर वचत अंदमान निकोबारच्या लोकां मेरेन पावपाक वतन टीम सफल थारली. वा, मानले काका. निर्वाचन आयोगाक आनी भारतीय वेंचणुकेक समावेशी करपाच्या तांच्या निश्चेवाक. म्हणूनच तर भारत निर्वाचन आयोगाच्या राष्ट्रीय मतदाता दीस म्हळ्यार 25 जानेर 2023 दिसाची थीम वा आदर्श वाक्य आशिल्लें, मतदाना सारखें कांयच ना, वोट नक्कीच करतले आमी. आनी आतां वेळ आयला प्रस्नोत्तर आनी पुरस्कारांचो, म्हळ्यार आमच्या क्विज सेक्शनाचो. गेल्या एपिसोडांतलो आमचो प्रश्न आसलो, खंयचे ॲप तुमकां तुमच्या क्षेत्राच्या वेंचणूक उमेदवाराच्या शिक्षणीक योग्यता, संपत्ती आणि अपराधीक पृष्ठभूमी बद्दल म्हायती दिता. आनी इश्टानो, हाची बरोबर जाप आसा? नो युअर कॅन्डिडेट म्हळ्यार KYC ॲप. आनी बरोबर जाप दिवपी जैतिवंत आसा? श्रीमती काजल कलिपदा मलाकर, पनिसागर, त्रिपुरा नॉर्थ. तुमकां परबी. आनी आमचो ह्या एपिसोडाचो प्रश्न आसा, राष्ट्रीय मतदार दीस 25 जानेर 2023 दिसा भारत निर्वाचन आयोगान खंयची थीम आपणायल्या? प्रश्न परतून एक फावट ऐकात. राष्ट्रीय मतदार दीस 25 जानेर 2023 दिसा भारत निर्वाचन आयोगान खंयची थीम आपणायल्या? प्रश्नाची जाप आमकां व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950 हाचेर मेसेज करची. आमी वाट पळयतात. आणि वता वता एका आयकुप्यान धाडिल्लें रिकॉर्डिंग आयकुया. हय, हें तर म्हजें सामकें आवडीचें सेक्शन. ऐकूया तर. मैं हरिबिलास सिंह तोमर, ग्राम तरसमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश. मंदिर सुना दीपक विन बसदा सुनी, देऊळ रिते दिवले विना, वसुंधा रीती बागे विना, नितळ दर्या विन न्हंय रिकामी, रीती लोकशाय मतदाना विना. एका वोटाची शक्त निराळी, थेम्या थेम्यान भरता कळशी, उदक आमकां जीण दिता आयज, वोट सांबाळटा येवपी फुडार. एका वोटान हार जायत, राष्ट्रा खातीर वोट करतात आमी समजून हीत, क्षणात बदलता वेळ काळ, अशें अस्त्र आमचे वोट, बाण आनी तलवारी परस तीक्ष्ण हाचे तोक. अरे वा, वा, काय बरी कविता. ह्याच कविते वांगडा आयची कार्यावळ सोंपोवया. आणि अशे तरेन आयची कार्यावळ हांगा जाता समाप्त. तुमकां परतून मेळपाक येतात मतदाता जंक्शनाच्या फुडल्या एपिसोडात, ह्याच दिसा ह्याच वेळार हांगाच. तो मेरेन खुशाल रावात. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक, मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.